गोंय विसरलें की त्या दीस सुतापणूव आशिल्ली म्हणून. तुमकां त्या दिसाची याद कितें आसा? ते दिसा कितें जालें, आमकां जेन्ना भाऊ हांगा खेळटालो टेबल टेनीस खेळपाक गेल्लो, आनी इतलेंच न्ही, भाऊन त्या दिसा ताजी फकाणां सुद्दां केल्या. म्हाका दिसता तो विवेक आंगले अशें म्हाका दिसता. म्हाका विवेकान सांगिल्ली खबरी की खेळटालो ताजे बरोबर, आनी अचानक विवेकान कितें म्हणलें की भाऊ आपल्याक ते खंयच्या तरी हाका म्हाका कप दिवना भाऊ, म्हाका मेळूना. आनी तुका दिवना म्हणटकच टेबला वयलो कप काडलो आनी ताका दिलो, हो घे तुका आतां कप, अशी फकाणां सुद्दां केली ताजेर. आनी अचानक भाऊच्या छातीन कळ आयली आनी ते कांय उलोवना असो पटकन घरा आयलो. घरा आयलो आनी आईक सांगलें आपल्या बरें दिसना म्हणून. आनी ताका कळ्ळें कितें तें आपल्याक. आनी ताणें डॉक्टर आल्मेद म्हणून म्हाका दिसता तो कार्डियोलॉजिस्ट, ताका आफय म्हणून सांगलें भाऊन. आनी ताका आफोवपा धाडलो. तो आयलो आनी ताणें सांगलें की मागीर इतल्यान मागीर ताईक कळयलें. ताई परवरी आशिल्ली. ताईक कळयल्या बरोबर ताई ताबडतोब आयली आनी तिणें सगळे ते गोवा मेडिकलचे सगळे डॉक्टर आयले घरा आनी तांणी तपासलें. म्हणजे टीम ऑफ द डॉक्टर सगळे आयले आनी ताणें मागीर म्हणलें की भाऊक आतांच व्हरया म्हणून. आनी ताणें कितें टायम वेस्ट करपाक ना म्हणून भाऊक जनरल वॉर्डानूच घालें. ताका टायम वेस्ट करपाचो नाशिल्लो. आनी ते आजू बाजूक सगळे गरीब लोक पेशंट आशिल्ले. ते म्हणपा लागले भाऊक, ते डॉक्टरांक, थोडे डॉक्टर तांकां पळयताले न्ही, ते म्हणपा लागले कितें जाणा, तुमी आमकां पळोवं नाका, तुमी भाऊकूच पळया, आमचो देव तो, आमकां जाय, तुमी ताजेर लक्ष दिया, हें त्या लोकांनी म्हणलें, गरीब लोकांनी. आनी मागीर पण भाऊक चड वेळ जाल्यार एकदम मासीव एटॅक आशिल्लो तो. आमी आशिल्ली तेन्ना, आई हांव आशिल्लें आनी ताई आशिल्ली भाऊच्या बऱ्यान, बाकी सगळी मुंबय आशिल्ली. आनी सिद्धार्थ अमेरिकेक वचपाक भायर सरिल्लो, तो बॉम्बे आशिल्लो, पण मागीर ताका कळ्ळ्या बरोबर तो दुसरे दिसा गोंय आयलो. आनी आमी आशिल्लीं, पण भाऊक एकदम मासीव एटॅक आयलो आनी जालें ना. आनी वतना वतना भाऊन एक म्हणलें, शिवशंभू. भाऊच्या तोंडांतल्यान हे शब्द आयले. अशें रेअर जाता अशें कोण वरच्या वेळार कोण अशें म्हणिना, म्हणजे येतना कोणाक देवा न्ही. म्हणजे आमकां तें जालें आनी आमकां सामको शॉक, म्हणल्यार इतलो जबरदस्त शॉक बसलो आमकां तेन्ना. आनी इट वॉज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड अशें जातलें. म्हणजे आनी भाऊ इतलो काय हें नाशिल्लें न्ही, जस्ट 62, म्हणजे कांयच न्ही हें. तर आनी अशा वेळार थंय जालें आनी आमकां भयंकर हें जालें, शॉक जालो आमकां.